बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. बामळीनो आमी सांतवंड घेवन आज आमी मारिया कार्मेलीना मिनेज ही आमचे भयणी पासत मागता तिची गोची आज म्हयन्याचो उगडास करतात. मारिया कार्मेलीन आमच्या भयणीक सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घे म्हूण मागतना केरीत भाशेन मागुया. एक आमचो दोतोर डॉक्टर राहुल बार्बोजा संवसाराक कोंतरला काल, ताकाय सर्गीच्या बापान शांती सवस्काय. तशेंच मागुया बातिस्ता आनी एस्पेरांसा de Cunha, आंतोनी आनी एर्मेलिंदा मार्टिन्स तांकांय सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घेवं. तांचे पासत मागतना आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात. ऑर्वेल वालिस, निकोलस फेर्नांदीस आनी सगळे आपलो वाडदीस संभ्रमतल्याक देवाची भलायकी, कुडी आत्म्यांची भलायकी, देवाचो आशिर्वाद तांकां मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक जायते फावटी आमी देवाचेर आनी अकमान केला, भाव भयणांचेर अकमान केला म्हूण ओळखून कोणती बरीच काळजान देवा आनी पेल्याचें बक्षणी मागूंक हे मिसा बेटीन तयार जावया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच कुवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक गुडयुगीच रावन आमची काशा इंतेसांव बापाक उबारुया. मारिया कार्मेलीनांची आमची भयणी सासणीक सवस्काय मागुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर
तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार दवरता देखून खरी खुशालकाय, संतोत्राय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां आनी सोंपून गेल्ले आमचे भयणी मारिया कार्मेलीनाक फावो कर म्हूण मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीवंत भाव भयणीनो, कुड्या देवाची पुजा सारकीच सोडून दियात. तुमकां अक्कल आसा म्हूण समजून हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव तुमकां कितें सांगता तें तुमी चिंतून पळयात. आमी आशिर्वाद घालता तें आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रक्ता कडेन आमचो संबंद कोता न्हय. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद कोता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यान वांटो घेता. कुळये प्रमाणे इस्रायल पोरचेचेर नदर मारात. योधनाच्या बोलयांचें खातात तीं वेदीच्या संबंदान भितर सरनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्यान देवाक भेटयलोल्या खाणाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण, वो त्याच कुड्यान देवाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण ना की ना. पूण म्हजो अर्थ असो, जे योद अनभावार्थी भेटयतात ते देंवचाराक भेटयतात आनी न्हय देवाक. तुमी देंवचाराच्या संबंदान भितर सरलेलीं म्हाका नाका. तुमी देंवचाराची भागीदारां जाल्लीं म्हाका नाका. सुमयाच्या पिवण पात्रांतले आनी देंवचाराच्या पात्रांतले तुमच्यान बरोबर पिवंक जायना. सुमयाच्या जेवणा मेजार आनी देंवचाराच्या मेजार बरोबर तुमच्यान बसूंक जायना. आमी सुमयाक चाळोवंक सोदता कितें? देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. दिनवासणेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सोरेस्परा. म्हणुया, दिनवासणेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सोरेस्परा. सोरेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो? सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणीचें पात्र उबारतलो. जबाब: दिनवासणेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सोरेस्परा. सोरेस्पराचें नांव घेवन दिनवासणेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सोरेस्पराक केल्ल्यो आंगुण्यो पाळटलो. जबाब: दिनवासणेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सोरेस्परा. उद्गार. कोण म्हजो मोग कोता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्यो, आनी ताचे सोबे ठिकाण कोत्तल्यो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो,
बरें झाड वायट फळ दितशें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितशें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता. कांटेरींक आंजिरां जाल्लीं आनी सोरांट्यांक दाखो जाल्ल्यो कोणें काडल्यात. बरो मनीस आपले काळजाच्या बऱ्या भांडारांतल्यान बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपले वायट भांडारांतल्यान वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओत्तल्या काळजांतल्यान तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें कित्याक करिनात. म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी ते प्रमाणे चलता. तो दर एक मनीस कोणा सारको ते सांगता. घर बांदतेल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून खोडपाचेर बुन्याद मारली. आवंर आयलें तेन्ना ते घराचेर लोट मारलो, पूण तें आलोवंक जालें ना, कित्याक तें घट बांदलेलें आसलें. पूण जो कोण आयकता पूण कांयच करिना, तो बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोत्तोरे बाराबर बांदतल्या मनशा सारको. आवंर व्हरून ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड घोट्टाण ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा मडिनो, हांव गोंयकारांक फुटबॉलाचो खेळ चड आवडटा. भारतांत क्रिकेट जायतो लोक क्रिकेट पळोवंक मॅची पळोवंक पिसो. हेंच्यांनी एशिया कप चलतालो दुबय, तातूंतले आमचे भारत भायर पडले. फुटबॉलाच्या खेळाक जावं मागीर क्रिकेटाक जावं मागीर तें US ओपन चलता हेंच्यांनी अमेरिकेक, असले खेळांक जायतो लोक येता. पूण ते पळोवंक येतात. खेळटले प्लेयर थोडे आसतात मैदानार, आमी भायरच्यान पळयता. तांतले थोडे जाण सारके इनवॉल्व जातात. आपल्या हातांनी बावटे घेवन बोबाड मारून. पूण चडसो लोक वी कॉल देम स्पेक्टेटर्स. पळयता आमी भायरच्यान. जिखले जाल्यार खुशालकायेन घरा येता, पिड्यार जाले जाल्यार ओगेपणान येता. आदीं आमची फुटबॉल लीग चलताली मडगांवां. गोंयकार FC गोवा जिखले जाल्यार रोखडेच कोट्टाले, बोबाड मारीत येताले, पिड्यार जाल्यार कोट्टाले. कोण जाप करना, रडू चोरां भाशेन येताले गोमलें पिड्यार जाल्यार. We are spectators in these type of football and different sports activities. बामडिनो, जायते फावटी आमचें जिवीत अशेंच कितें जाता धर्मीक वाटेन. आज जेजू खोर उलयता, डोंट बी स्पेक्टेटर्स. We must be part of the words of God, the words of Jesus. जेजू म्हणटा, म्हाका सायबा सायबा म्हणूंक पुरो ना. म्हाका सायबा सायबा कित्याक म्हणटाय आनी हांव सांगता तें कित्याक करिनात. म्हजेशी येता आनी म्हजें उतर आयकता. ही मस्ट बी इनवॉल्व, नॉट स्पेक्टेटर्स. जायते फावटी आमचे मदें अशें जाता, आमी मिसाक येता, संस्कारांनी मांडूक येता, बट वी आर मियर स्पेक्टेटर्स. 8 सप्टेंबराचे साहेबांचे बर्थडे दिसा पयस बोललो आहलो लोक जायतो. कितें घेवन गेलो घरा इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. फकत चॉकलेटी आनी हो घेवन गेलो, हें गरजेचें? देवाच्या उतराचो नियाळ, देवाच्या उतराचो संदेश देखून जेजू म्हणटा,
सायबा म्हळ्यार पुरो ना. जायते आमचे भाव भयणी कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपांत आहात. जीजस इज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कितलेच फावटी म्हणटात प्रेज द लॉर्ड, जीजस इज लॉर्ड म्हणल्यार पुरो ना. लॉर्ड म्हळ्यार कितें? ग्रेक भाशेन क्युरियस, आनी क्युरियस म्हळ्यार कितें? म्हज्या आख्खे जिविताचो धोनी. ही इज द एम्परर, ही इज द किंग ऑफ माय लायफ. हें आमच्या जिवितांत जाता काय? प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार पुरो? आत उखलून जेजू स्वामी म्हणल्यार पुरो ना. तोच जेजू म्हणटा म्हाका सोमीम सोमीम तुमी म्हणटात, पुरो ना. आनी हांव सांगता ते कित्याक करिनात? इफ वी कन्सिडर जीजस एज आवर सेवियर, एज आवर एम्परर, एज आवर रुलर, जाल्यार आमी आख्या आमच्या जिविताच्या हातान सोडूंक जाय. फाटीं कितें जालां तें चिंता आमी, आतां कितें जातलें. वी आर वरीड अबाउट द प्रेझेंट एंड वी आर वरीड अबाउट द फ्युचर. आमी जेजूच्या हातांत आमचें जिवीत दिलां काय? फाटलें जिवीत, आतांचें जिवीत, फुडलें जिवीत, तो दोनी. तो म्हज्या जिविताचो माज, ताका जाय ते भाशेन म्हजें जिवीत जावं दी. तोच जेजू म्हणटा म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी ते प्रमाणे चलता, तो शाणो मनीस. तो मनीस आपल्या जिविताचें घर खोल बुन्याद मारून खोडपाचेर घालता, आनी खोडप जावन आसा तोच जेजू. ताका भिरांत ना. हांव रायलें, पावस पडलो, फ्लड्स आयलीं, ताका कांय जावचें ना. कित्याक ताणें आपलें जिवीत म्हजेर घाल्लां. ताणें म्हाका आपल्या जिविताचो दोनी सोमी सोरवुंडार केला. भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना होच आमकां निरोप. आमी खरेंच जेजूक आमचो कुरियस म्हणजे सोरवुंडार, आमच्या जिविताचो एम्परर, धोनी खरेंच मानून घेता काय? हो आमची फकत लिप सर्वीस. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजू स्वामी आतां आनी सदांकाल, आतां आनी सदांकाल जेजू स्वामी आमी उद्गारता. पुरो हो आमचे दिसा दिसपट्टे जिवितांत हें आमी जियेता. भोव करून आमच्या जिवितांत आडखळी येतात, भोव करून पावस आवंर वादळ येता आमच्या जिवितांत. हॅव वी सरेंडर्ड आवर सेल्फ? तें भाव भयणीनो जेजू सांगता. आनी जेन्ना आमी आख्खें जिवीत ताच्या हातांत सोडून दिता, तेन्ना आमी बरीं मनशां आपले काळजाच्या बरे भांडारांतल्यान बरें तें आमी काडून दितले. आमचें जिवीत जेजूक जाय ते भशेन जाता. सो टू फॉलो जीजस इज नॉट इजी. फॉर लिप सर्वीस इज इजी. खरेंच जेजूक आमच्या जिविताची बुन्याद, ताचेर आमी आमच्या भावार्थाचें आनी दिसा दिसपट्टें घर बांदलां. हो विचार वयलो तोच जेजू जाणें म्हळें म्हाका सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें कित्याक करिना. तो ह्या अवताराचेर येतलो. आमी ताचो लागशिल्लो पाटलाव करूं आनी आमचें जिवीत आख्खेंच ताच्या हातांत सोंपून दिवन कृपा मागुया. पेटोवणे वेळार गायन गावया C4 आसा जेजू पेज 29. C4 पेज 29. Bevani
आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पूर मागून घेवन. देवा आमचे बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर आमचें आख्खें जिवीत तुज्या हातांत घालून आनी तुजे मोहिमेक फाव तो मान आमी दी सकय. आनी हे पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मोनाची आनी एका काळजाची खरी भक्ती करतली आमकां कर. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवीदार आनी सासण्याचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो मोगान आमी तुजें मरण समरूंकता. जिव्या भावरता ताचें पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टा. थीर बरमुशान ताचे मोहिमेमूद येण्याक आमी ओतरेकता. देखून सर्गींच्या दुता भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आतां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात, म्हजे रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें वखसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान, सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकूनी मारिया कार्मेलीन मिनेजांची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपण व्हेली.
बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जिवंत जावन पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांगडीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन दोमडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. भाव भयणीनो, जेजू खरेंच आमचो स्वामी, खरेंच जेजू आमच्या जिविताचो दोनी, आमचो जिविताचो माज आनी आमचें जिवीत सगळें ताच्या हातांत सोंपोवन आमचो पास्ट, आमचें वारेडी प्रेजन्स, आमचें अनसर्टन फ्युचर सगळ्यांत ताका वांटो आसा. देखून आमचें जिवीत ताचेच हातांत घालून बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्का आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपल्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून आपल्या उतराचेर विश्वास दवरून आमचें जिवीत सगळें ताच्या हातांत घालूंक आमकां आपयता तो जेजू, आमचो सोमी, आमचो दोनी, आमचो सोरवुंडार. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया. D38 सोम्या जेजू ये पेज 68. D38 पेज 68. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावून घे. बाप्पा कुर्सून देवून आयलो आमचे सारको मुली जालोय. सासणांक तुझे येवसून जाले आमचे मोने बिरान करचे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावून घे. मुनच्या सुरबांका दोन जालो जागरा रूपान दिसली पडलोय. आमची बाका काडून उडयता शांती तुजी आमकां मेळटा. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावून घे. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा जिवे देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आणि जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताच्या अमळीक मास रगत घेवन ह्या भोववर्त्यान देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हें आमी मागता. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन.
बाबडी आज सांजे 3:30 वरांचेर आमच्या ऑल्टर सर्विसांची जमात, 4:30 सिनियर्स हांची जमात आनी तांच्यो वेंचणूक आनी 6 वरांचेर आमच्या SSVP हांची जमात. आज 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. फाल्यां आमच्या भुरग्यांक दोतोर आमचे तरणाटी फाल्यां हायकाक वेतात वालपय वाठारांत आनी फाल्यां सांजे सदां भाशेन 5:30 मीस इगोर्जेन आनी 6 वरांचेर 6 ते 8 मिरेकल्स ऑफ जीजस आमचो बायबल कोर्स मिरेकल्स ऑफ जीजस आमच्या हॉलांत. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावुया F8 जेसू सोमी पेज 89. F8 पेज 89. Jesus